स्टॅनली सेब्रोस कोलवाथावन. दिनवासनेचे मीस पेटयता आग्नेलो रॉड्रिगीज सांताक्रूज. कॅनेट डायसाच्या जल्मा दिसा ताका बरी भलायकी, बरी वियाज आनी काजारी जिवितांत सुफलाय मागता मारिया डायस आगासयम. डेनियल गोम्साक बरी भलायकी मागता सुजेता आनी मॅथ्यू चांदोर्थावन. फामिलीक बरी भलायकी मागता मार्कूस डेसुजा सांगोळडा थावन. दिनवासनेचे मीस भेटयता ब्रुनो रोजारियो मोंतेरो बांबोलीम. देवाक दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता रोशन लुड्स बरेटो उतोड्डा. कॅन्सराचे पिडींतलो बरो करूंक बरी भलायकी फावो जावंक मागता सावियो डिनीज आगासैम. फामिलीक बरी भलायकी मागता जेसिका पेरेरा आनी प्रसाद बागली कांसावली. बरी भलायकी आनी गोराब्यांत शांती मागता मिनिनो तेलिस पोरवोरीम. आपल्या पुतांक नोकरी फावो जावंक आनी तांचो फुडार बरो जावंक मागता मारिया रिटा डासिल्वा वास्को थावन. दिनवासनेचे मीस भेटयता लेझली आनी मिल्दा रेबेलो नावेली थावन. दिनवासनेचे मीस भेटयता फातिमा रॉड्रिग्स आल्दोना. भुरग्याचे देणे मागता मारियो मिनेझीस आनी विल्मा वाज केपें थावन. फामिलीक बरी भलायकी मागता फ्रँक आनी सियोना फेर्नांडीस आगासय थावन. आग्नेल कुना हाच्या जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता जॅक्सन आनी कॅट्रिना कुना बाती थावन. सगळीं उबी रावया. Rotun gaya, ormeshmora, wakara, shekanshi, pritumivoy, devak sod gitangaya, novegi, rotun gaya, ormeshmora, wakara, shekanshi, pritumivoy, devak sod gitangaya, ormeshmora chamana, gitangayona goda, oy kada tau devachi, urgutata roldachi, novegi, rosungaya, ormeshmora, wakara, shekanchi, pritumivoy, devak surgitangaya, novegi, rotungaya, ormeshmora, wakara, shekanchi, pritumivoy, devak surgitangaya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजूची कृपा, देवाचो मोग आणि शांती तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोय आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो,
मान्यवंत आग्नेलाच्या 98व्या पुण्यतिथीची तयारी आमी करता. आयज नोवेनाचो पयलो दीस आनी आयचो विशय शांतीचे दूत जावंक बरवशान जिविताची यात्रा करुया. आयज खेरीत भाशेन संवसारांत शांती खातीर आमी मागता. देवान आमकां सगल्यांक आपल्या सारकेली रोचली. ह्या संवसारांत मनशांनी मोगान एकवटान आनी शांतीन जियोवंक देवाची येवजण. तरी पूण आमी झगडीं, झुजां आनी मारामारी पळयता. आयज आमी दर एक कुटुंब, दर एक समुदाय, एक एक देश आनी तांच्या फुडाऱ्यांक बापाच्या हातांत घालता. सगल्यांनी आमी एका मनान आनी काळजान शांती खातीर पावल मारूंक ह्या मिसांत मागुया. प्रितेच्या मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो, ही सुवातेची उतरां आमची करून आमी खरेपणी शांतीचे दूत जावंक देवा लागीं मागतना आमी आमची पातकां ओळखून घेवन देवा लागीं बोगसोणें मागुया. सगलीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोद पोरविता देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच सांगवार मरी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोद पोरपेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Somia kakukor, somia kakukor, somia kakukor. Krista kakukor, Krista kakukor, Krista kakukor. Somia kakukor, somia kakukor, somia kakukor. प्रार्थुया. सर्वेस्परा शांतीच्या बापा, शांती समाधान करतात तांकां तूं तुजी भुरगीं म्हणटलोय म्हूण जेजू वरवीं तुवें शिकयलाय. कोरे आनी शाश्वत शांतीचे बुन्याद जाता तसली नीत स्टापूंक निरंतरी वावरूंक आमकां उर्बा आनी बळ दी. ही आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव सगळे पुतात्म्याच्या एकपडान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. बागयोंत पावलून कोलोस्कारांक बरयलेली चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, तुमी देवाची विचून काडलेली पवित्र केल्ली आनी भोव मोगाची पोरजां देखून तुमी दोयाळ, मोवाळ काळजाची, बोली, कालती, दुलोप आनी सोंसणीक जायात. दुसऱ्यांचेर घाराणी करूंक निमीत आसल्यार तुमी एकामेकाक सोंसूंक जाय आनी भोगसूंक जाय. सोम्यान तुमकां भोगसिली तेच परी तुमी एकामेकाक सोंसूंक जाय आनी भोगसूंक जाय. पूण ह्या सगल्या वस्तू परस तुमचे मदें मोग आसूं, कित्याक तो सुपूर्णायेची गांठ. क्रिस्ताची शांती तुमच्या काळजांनी राज चलोवं. हीच शांती तुमकां मेळूं आनी तुमी एकूच कूड घडूंक तुमकां आपयल्यान सदांच दिनवासी जायात.
क्रिस्ताचे शिकवणेन तुमी ग्रेस्त जावं. सगळ्या शेणेपणान एकामेकाक शिकोयात आनी बुद्ध दियात. तुमची काळजां दिनवासान बरोवन इस्त्रोतांनी गितांनी आनी भोक्ती गायनांनी देवाची वाखाणणी करात. तुमी कितेंय म्हणटात आनी करतात तितलेंय सोमया जेजूच्या नांवान करात आनी ताचे वरवीं देवा बापाक आर्गां दियात. देवाचें उतर हें देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. देवाच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. सगळीं म्हणुया, देवाच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. देवाचे पदवेन बांदलोलें मळब पळोवन सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. देवाची व्हडली व्हरती कर्तुत्वां नियाळून सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. जबाब, देवाच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. देवाची सोर नाशिल्ली मोहिमा समरून सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. सिंगां गाजोवन विणे किनोऱ्यो वाजोवन सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. जबाब, देवाच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. घुमट दवरून कुशलकायेन बुरकुटून सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. सोतार धरून वेणू वाजोवन सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. जबाब, देवाच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. सणसणीत टिणटिणीत कांसाळेचेर सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. देवान तुमकां जीव प्राण दिला, सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. जबाब, देवाच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. उद्गाराक सगळीं उबी रावुया. Soy solves pora, soy solves pora, soy solves pora, soy solves pora. हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता ताका आसतलो जिविताचो उजवाड म्हणटा सोमी. Soy solves pora, soy solves pora, soy solves pora, soy solves pora. सर्वेस्पोर तुमचेय सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमया. जेजून आपल्या शिसांक म्हटलें, तुमी पृथ्वीचें मीठ, पूण मिठाची खारसाण बिगडली जाल्यार ती ताका कशीच परतून दिवंक जायत. तें भायर उडोवंक आनी पांयां तोळा मोस्तूंक जायत, आनी कित्याकूच तें उपकारो ना. तुमी संवसाराचो उजवाड. दोंगराच्या माथ्यार बांदलोलें शार लिपोवन उरना. पायली पोंदाक धांपून दवरूंक कोणूच दिवो पेटयना. घरांत आसत्या सगल्यांक ताचो उजवाड पडूंक तो पेडार दवरतात. तेच परी तुमच्यो बऱ्यो कोरन्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाखणचे खातीर तुमचो उजवाड ताचे मुखार पोरजोळचो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता.
प्रिदेच्या मोकाळ बाबांनो आनी भयणीनो, आयचो विशय ह्या नोवेनांक आमी सगळीं शांतीचे दूत जावंक. हाचे नियाल करतना म्हज्या मोगाळ भावान भयणीनो, एक कोणी म्हज्या मनांत आयली. ती म्हणल्यार हे भाशेन एक राजा, ताच्या लागीं सगळें आसलें, व्हडली पालास आसली, भांगर आसलें, व्हडलीं जेवणां करतालो, इतले पयशे आसलेत, पूण ताका शांती नासली. आनी तो सदांच आपल्या जोडल्यांतल्यान भायर पडलेताना एक गरीब मनीस जो खुमटेन जियेतालो ताका पळोवन तो अजाप जातालो. हो गरीब मनीस सदांच गायनां करून खुशाल आसता, शांती ताका आसा, पूण म्हजे लागीं इतलें आसतानाय म्हाका शांती ना. हो राजा आपल्या मनशाक आपोवन ताका सांगता, त्या मनशा सोशी वच, सो सदांच खुशाल शांत आसता, ताचें कुमीस तूं म्हाका हाड, म्हाकाय घोडे शांती मेवतली म्हज्या जिवितांत. तो मनीस वेता आनी वचोन परत येवन सांगता, पातशाय ताचे लागीं कुमीस ना. म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आमी सगळीं शांतेक आशेतांव आमच्या जिवितांत, पूण असल्यो वस्तू आमकां शांती दिता जायत. खरी शांती सगल्यांक आमकां फकत जेजू दिता. जेजूच वरवीं आमकां शांती फावो जाता. जेन्ना जेजून निमाणें जेवण केलें, लास्ट सापर डिस्कोर्स, त्या शर्मावांत, त्या शिकोवणींत ताणें आपल्या शिसांक सांगलें, हांव शांती दिवंक आयलां. संवसार दिता तसली शांती न्हय, पूण म्हजी शांती हांव तुमकां दिवंक आयलां. खरेपणी म्हज्या मोगाल भावन भयणीनो, शांती फकत जेजूच आमकां दिवंक शकता. हाका लागून जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत जल्मलो तेन्ना थोडे मनीस गोरवांक राखताले. तेन्ना स्वर्गीचे दूत येवन तांकां ही जेजूच्या जल्माची खबर दिली. आनी खबर दितना तांणी हे भाशेन म्हणलें, भोव व्हडल्या देवाक महिमा आनी मनशांक ताची दया आनी शांती. म्हणटच पयले स्थान जेजू आमकां शांती घेवन आयला. आनी लुकाच्या पुस्तकांत ताका मेळटा 10वो हावेस्वर, जेन्ना जेजू 72 जाणांक आपल्या फुडें तो मिशनार कशें पाठयता, तांकां सांगता, तुमची पयलीं उतरां जेन्ना तुमी खंयच्याय घरांत वेतात, ती उतरां जावं दी शांती ह्या घराक. आनी म्हज्या मोगाळ भावन भयणीनो, जेन्ना जेजू पुनर्जीवन जालो आनी शिसांक दिश्टी पडलो, ताची पयलीं उतरां आसलीं, शांती तुमकां. सगळे म्हज्या मोगाळ भावन भयणीनो, हे शांतीक आवंडेतात आमच्या जिवितांत. शालोम, शांती, हें आसलें उतर जुदां मदें एक कॉमन वर्ड. सदांच ते एकामेकाक शालोम म्हणटालेत. आनी हे शालोम, ही शांती, ताचो अर्थ आसलो आमचो खरो संबंद देवा सोबें पयले सुवातेर आनी आमचो शांतीचो संबंद मनशा सोबें. हीच शांती जेजू आमकां घेवन आयला. हाका लागून मोइसेस आपले इस्रायल पोरजेक तो शांतीचें बेसांव घालूंक शिडकायता. लंगुटीच्या पुस्कोतांत हें आमकां मेळटा. हावेस्वर 6. तो म्हणटा, देवान तुमचेर, आमची उतरां जावन दे म्हणटा, देवान तुमचेर शांती घालूं
आपल्या मोगान तुमकां सांबाळूं, तुजेर आपले मुखामोळ फांगूं, संतोश आनी शांती तुमकां दिवं. शांती सगल्यांक गरजेची. हाका लागून आयच्या पयल्या वाचपांत भाग्योन पावलो कॉलस्कारांक बरोवन आमकां सांगता, तुका तो शांती जाय हे भाशेन तुवें करूंक जाय. दोयाळ मोवाळ काळजाची जायात, कालती जायात, दुलोभ आनी सोंसणीकायेची जायात, एकामेकाक भोगसात, प्रिती मोग तुमचे मोदें आसूं दी. आनी हे भाशेन तुमकां शांती फावो जातली आनी तुमी शांतीचे दूत जातले. हें भाग्योन पावलो आयज आमकां ह्या पयल्या वाचपांतल्यान सांगता. आनी जेजू आपल्या दोंगरा वेल्या शर्मांवा वरवीं आमकां सांगता, शांत ती सुभागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटलीं. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, तुमी मीठ जायात, तुमी उसवाड जायात. हाचो अर्थ कितें? मीठ आनी उसवाड दुसऱ्यांच्या जिवितांत बरेपण, मोग, शांती, उसवाड दिता. तेच परी आमचेंय जिवीत एक शांतीचें जावन, एक मोगाचें जावन आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत ही शांती दिता. तर म्हज्या मोगाल भावन भयणीनो, हे आमच्या वाचपाचेर आमी नियाळ केल्या उपरांत जशे परी आमकां पयत पुस्तकांत मेळटा, आमकां शांती कोण दितलो? जशें हांवें म्हणलां, फकत जेजू आमकां शांती दिवं येता. हो ह्या संवसारांत आमकां शांती मेळची ना. हो संवसार दिता ती खुशालकाय, शांती आमकां केन्नाच मेळची ना. संवसारीच्यो बोलोवण्यो, संवसारीचें धादोसपण आमकां केन्नाच शांती दिवची मेळची ना. फकत जेजू. पयले सुवातेर म्हज्या खासगी जिवितांत खरेपणी शांती आसा? तुमचेच लागीं तुमी विचारात, तुमच्या खासगी जिवितांत, युअर पर्सनल लायफ, डू यू हॅव इनर पीस? शांती आसा? ही शांती कितें ही शांती आमची इबाडटा? पयले सुवातेर जायत्यो वस्तू आसात. दोन वस्तू तुमचे लागीं हांव दवरतां, तुमचे फुड्यान दवरतां. जेन्ना हांव म्हाका आनी दुसऱ्यां सोबे सोर कोत्ता तेन्ना आमची शांती वेता. ताका कांय बऱ्या देवान ताका कांय बऱ्या देण्यांनी बोल्ला, कितलें ताचे लागीं आसा, सदांच तो खुशाल आसा, म्हजे लागीं ही वस्तू नात, तेन्ना आमकां शांती आसना. आमी आनी चड आशेता, कित्याक आमी दुसऱ्यांक सोर कोत्ता. दुसरें म्हज्या मोगाल भयणीनो, जेन्ना आमी आमच्या काळजांत, आमच्या जिवितांत दुसऱ्यांचे राग दवरता, बोगसूंक तयार नात, तेन्ना आमची शांती पिडार जाता. जेन्ना त्या मनशाक आमी पळयता, सगळें आमच्या मनान येता आनी आमची शांती वाऱ्यार उडोवन वेता. तेन्ना हे परी आमच्या शांतीचीं दोरां आमी दुसऱ्यांच्या हातांत घालता. द स्ट्रिंग्स ऑफ आवर पीस वी गिव इन द हँड्स ऑफ अदर पीपल. कित्याक? कातोऱ्या तीं दोरां एकामेकाक बोगसून, देवाक आर्गां दिवन, कित्याक देवान म्हाका जायत्या देण्यांनी बोल्ला, त्या देण्या खातीर देवाक आर्गां दिवया. घडये जी म्हाका देणी दिल्यात ती दुसऱ्यांक दिवंक नात, पूण म्हाका दिल्यात. देवाक आर्गां दिवन आमी खरेपणी आमचे खासगी जिवितांत ही शांती आमी अनुभवया. देवाक दिनवासून आनी एकामेकाक भोगसून. आमच्या कुटुंबांत शांती गरजेची. तर म्हज्या मोगाल भावन भयणीनो, ही शांती आमच्या कुटुंबांत कशी फावो जातली? आमच्या हातांची सगलीं बोटां एके सायजीची न्हू. आमच्या कुटुंबांत जायतीं टावटीं, जायतीं किजिलां आसतात. तेन्ना एकामेकाक मानान लेखून, एकामेकाक भोगसूंक, एकामेकाक रेस्पेद दिवन, एकामेकाचें बरें चिंतून
आमच्या कुटुंबात शांती आसतली. पूण भोव गरजेचें म्हज्या मोगाल भयणीनो, शांती आसतली जाल्यार जेजूक आमचे खासगी जिवितांत पयलो आनी वयलो जागो दिवंक गरजेचें, मागण्या वरवीं. तेच परी आमच्या कुटुंबांत जेजूक आमी पयलो आनी वयलो जागो दिवंक गरजेचें. हांव जाणा तुमी सगलीं घोडये तुमच्या कुटुंबांत मागणें करतात, तेस करतात, पवित्र पुस्तक वाचतात. तें एकदम बरी संवय. म्हणटच हे भाशेन आमी जेजूक तर पयलो आनी वयलो जागो दिल्यार आमच्या खासगी जिवितांत आनी आमच्या कुटुंबांत आमकां खरेपणी जेजू शांतीन भरतलो. तर म्हज्या मोगाल भयणीनो, फादर आग्नेल एक शांतीचो दूत आसलो खरेपणी. तुमी घोडे जायती वर्सां जालीं ताच्या आतां सीडी आसा. आग्नेल ओंदोद गोंयचो ओपेरा तुमी घोडे पळयला आसतलो. थंयसर एक धाकटुलो देखावो आसा. थोडी धाकटुले भुरगे पेरांक लागून झगडटाले. तेन्ना फादर आग्नेल थंयसर पावता, तांकां शांत करता. सगलीं पेरां तांचे सोशेलीं घेता आनी सगल्यांक बरे भाशेन तो वांडटा आनी शांती तांचे सोबे हाडटा. हो शांतीचो दूत. ताणें शांती अनुभवल्या एक भुरगो आसतनाच आनी ही शांती ताणें दुसऱ्यांक दिली. आनी एक घडणी तुमी जाणात ती. कुमटा गांवांत आसतना 3 बेबदे आयले आनी फादर आग्नेल कितें करता, रागार जायना, शांत मनान तो तांचे लागीं उलोवन तांच्या जिवितांत शांती हाडटा. एक वाघ कशें आयिल्ले ते, पूण मेंढरे कशें तांकां धाडटा. आनी आग्नेल हें नांव म्हणजे कितें, धाकटुलो मेंढरो. आनी मेंढराचे गूण शांतीचे गूण, ताच्या नांवाचे गूण ताका आयल्यात. एक शांतीचो मनीस. तर म्हज्या मोगाल भावन भयणीनो, सगल्यांक आमकां शांती जाय आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत. ही शांती मेवतली जशें परी जेजू म्हणटा, शांती दिवंक तुमकां आयलां. संवसार दिता तशी शांती न्हय, पूण म्हजी शांती फकत जेजून आमकां शांती दिवं येता. तो जेजूक आमी पयलो आनी वयलो जागो दिवया आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत. आनी एकामेकाक बोगसून एकामेकाच्या समाधान आमी बरेच भाशेन जिवंक आमी कितें भाशेन फादर आग्नेलाक फुडें घालून आमी देवा लागीं मागुया. सगलीं उबी रावया. आनी आमची मागणी आमी देवाक उबारून पातळां उदेशी ती आमी स्विकार करुया. आमच्या पाप साहेबान सगल्या बिस्मांनी आनी याज्ञिकांनी जेजूच्या मोळ्यार वावर कोत्ताना वेगवेगळ्या धर्मांत मोदें संवाद करून आपल्या उतरांनी आनी कोन्यांनी जेजू भाशेन शांतीचे दूत जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दोयाड बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दोयाड बापा, ही मागणी आय. संवसारांत झगडीं, झुजां आनी मारामारी पयस जावंक देशाच्या फुडाऱ्यांनी सगळे उपाय घेवंक ह्या वरवीं शांती आनी सूख संवसारांत निर्माण जावंक बापा लागीं मागुया. दोयाड बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दोयाड
धर्मान मोदें भावपण आनी एकचार वसूंक तोटे उपरासता तेन्ना शांतीन ते सुटावे करूंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दोयाळ बापा, ही मागणी आय. मानिवोन आग्नेलाचे मुजतीन आमा सोमेस्तांनी आमच्या घोराब्यांत, वाड्यांत आनी गांवांत शांतीचे दूत जावं बोरवशान जिविताची यात्रा करूंक बापाची कृपा मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दोयाळ बापा, ही मागणी आय. स्वर्गीच्या बापा, ही आमची मागणी आमी तुजे फुड्यान दवरल्यात. तूं ती पातलाचे वजोतीन आमच्या जिवितांत बेसांव घाल. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. Angas dohor tuji dana, Holy Shanti korun tuvot. Mafi matka Shanti kita deva pelya kogan vengo, Bochi mokli korun geta. Mafi matka Shanti kita deva pelya kogan vengo, Bochi mokli korun geta. म्हज्या मोगाळ बापानो आनी भणीनो, हे भेट तुमच्या आनी म्हजी देवाक मानता तसली सांग म्हणून मागात. हे तुमच्या तकले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमी आमचे नक्की पयशे घाला सर्वेस्व बनवून. सर्वेस्परा आमच्या राया आनी शांती दिनारा, शांती आनी एकवट कोणायतल्या देण्याच्या रुपान तुज्या पुताचो येवन आनी आमी तुका भेटयता. ह्या बलिदाना तुज्या भुरग्यांच्या मोदें एकचीत आनी एकवोन घडोवन हाडूंक म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर परवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वथाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयलीं आमकां पातकांतलीं आनी आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखलें आम्हा सोमेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपल्या मोहिमेंत सोर प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सोर्गींचीं. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
Salves por tu Surgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा उत्सर्गितुका सोयीसोय उत्सर्गितुका सोयीसोय सर्वेस्पराचे नावी येतात आकाशोय सर्वेस्पराचे नावी येतात आकाशोय उत्सर्गितुका सोय सोय उत्सर्गितुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कोशेन कोश मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काज नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वावरतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्ताचो गोट पोर गोटुया सोम्या जेजू आमी उंडो खाताव आनी एकाच इतले पियेता इतले पावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजे मरण भोरगोता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समोर पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी तुजे कुडार गोचवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमींचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या भाग्यन बापा फिलिप नॅरी आमच्या गवणी बापा सिम्याव आमच्या आदारीक गवणी बापाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माय सांगाती तिचो पोती तुजे बागेवन दवरून दूत आनी सोर्व काळी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोरवेदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन
जेसून आमकां एक सोबीत मागणें शिकयलां. हें मागणें म्हणटाना खरेच भाशेन मागुया. आमच्या जिवितांत शांती आसूंक, कुटुंबांत शांती आसूंक आनी आमी शांतीचे दूत जावंक. बराबर म्हणुया. बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पदकां बोगूस आनी आमकां तान्यान पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरवेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वचकाय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडून जेजुच्या येण्याक आमी बरभशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोदकी पोगेन मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तुका शांती दी आनी तूंच तुका एकवटान सांबाळ. सजी येताय आनी राजभर चलयताय शासनाच्या शासनाक. बिचारी सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमची सवय आसूं. एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. वो जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप काटा ती. आमी ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगलीं सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली.
जिवीत मोजे प्रितीचे माये मोगाचे प्रीती मोगाची ओकू काय दोगे मोसू Cienu, 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 ciedau. Aunui pundeu putu moje sove Jesus. Aunui pundeu putu moje sove Jesus. जेजू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा. ही घडीभर आमचे दोळे बंद करुया. काळजांत आयिल्ल्या जेजू शांतीचे आकुराक आर्गांव दिन वा सुवाकाणी दिवया. आमच्या जिवितांत शांती मागुया. आमचे वरवीं शांती जेजूची शिंपडावंक ही घडीभर उगीच रावन काळजांत आयिल्ल्या जेजू लागीं मागुया. उबी रावुया. बो मोगाळ बापा, तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दिवन ताणें आमकां दवरल्या ती शांती आमचे मोदें बाळगूंक आनी ती सोमेस्तांक पावुच्याक वावरूंक तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमकां बोर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. बसूया. आनीक एक पावटी इश्टानो तुमकां सगल्यांक मागीर मोगाचो येवकार ह्या पिलाच्या दोंगरार ह्या पवित्र जाग्यार तुमी आसतना इश्टानो देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर उपोड बेळसांवां घालची म्हूण आमची कालती मागणी. कांय कळोवण्यो नोवेनाच्या दिसांनी तुमची किरीत इतेसांव पासत मिसां तुमच्यांनी ऑफिसांत दिवंक येता. नोवेनाच्या दिसांनी कोणूय वाचपां करूंक सोदता जाल्यार ताणें आमच्या ब्रदराक साक्रिस्टींत येवन मेवचें. इंग्लीश आनी कोंकणी बायबल डायरी 2026 ही विक्रेक आसा आमच्या पुस्तक शाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क हातांत. आमचे पिलाचे संस्थेक पाद्री जावंक सोदतल्या भुरग्यांक तांच्या शिकपाक आनी आकारणेक आदार दिवंक कोणाकूय खोशी आसा जाल्यार आमच्या बसीस डेस्क ऑफिसांत वचून मेवचें. नोवेनाच्या दिसांनी खूब सारा सदांचीच बरी रेकन्सिलेशन कॉपेलांत कावन्सिलींग करूंक आमचे याज्ञीक कॉवेंतांत तुमच्या सेवीक आसात. पिडेस्ताचेर मागणें 2 मिसां उपरांत इगोलचेंत आसतलें. वावराड्याचो इश्ट आनी फादर आग्नेलोस कॉल मॅगझीन हांचेर मान्यवत आग्नेला वरवीं साबार उपकार मेवल्यात ते आमी छापून हाडटात. तेच बरोबर तरणाट्यांक जायती बरी शिकवण मेळटा. मागता हे दोनूय तुमी सबस्क्रायब करून झेवियन पब्लिकेशन सोसायटीक तुमचो आदार दिवचो. मान्यवत आग्नेलाच्या जिविताक लागू जातल्यो वस्तूंचो म्युजियम कॉवेंताच्या रुमान तयार केला. मागता तो आत्मीक नोंदणेन आनी दैनीक मोनान तो अणभवचो. सेमिनारीच्या ग्रावंड फ्लोरांत पिलार मिशन एक्झिबिशन तयार केला. पिलारचे मिशनार वेगवेगळ्या गांवांनी वचून जेजूचे शिव वर्तमान परगोडटात. त्या त्या गांवांतली संस्कृताय ह्या एक्झिबिशनान दाखोवड केल्या. मागता तुमी बरे भाशेन ती पळोवच्यो
आनी आमच्या भारताची संस्कृताय अणभवची. आमची भास सवेस खालातान वयर येवंक आनी वयतान खाल वचूंक भास सवीस आसा. मोगाळ इश्टानो, मानिवंत आग्नेलाच्या मजतीन जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवला. जावं हे पवित्र जाग्यार येवन, जावं ताची माती उदकान फिरोवन, जावं ताचें नांव घेवन जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवला. आयज इग्नेजिया आनी प्लातिना मेनेजीस वारकातान अशें सांगूंक सोदता. आमच्या लग्नाक 1 वर्स जावन आमी भुरग्याच्या देण्यांक आशेतालीं. आमी दोतोराक मेवलीं. दोतोरान सगळीं टेस्ट केले उपरांत सांगलें की म्हाका 3 फायब्रॉइड्स आनी 1 सिस्ट आसा आनी म्हाका नॉर्मल प्रेग्नन्सी येवची ना, फकत IVF एक निमाणें ऑप्शन म्हूण सांगलें. तेन्ना हांव एकदम निराशी जाली आनी बाबार्थान मानिवंत आग्नेलाच्या तुमलाशी येवन आमची मागणी आनी काळजाचे आवंडे ताच्या पांयाशी दवरले. दुसऱ्या म्हयन्यान म्हजें प्रेग्नन्सी टेस्ट पॉझिटीव आसा म्हूण आमी दोतोराक मेवलीं. दोतोरान सांगलें की तुजें प्रेग्नन्सी टेस्ट पॉझिटीव आसा, पूण अजून फायब्रॉइड्स आसात आनी ते मोठे जाल्यात. 6 म्हयन्यांनी मिसकॅरेज जावंक जाता. 9 म्हयने जाले उपरांत ऑपरेशन करूंक एडमीट जा म्हूण दोतोरान चीट दिली. 2 दीस पासून दोतोरान स्कॅनिंग केलें आनी फायब्रॉइड्स तशेंच आसात म्हूण सांगलें. पूण ऑपरेशनाचे दिसाक स्कॅन केले उपरांत 3 फायब्रॉइड्स आनी सिस्ट नाच जाले आनीक नॉर्मल डिलिव्हरी जावन बाय जाले. कसलें अजाप मानिवंत आग्नेलान आमचेशी केल्लें आसा. आमी देवाक दिन वाचताव आनी मानिवंत आग्नेलाक बेगीनूच साताचो मान फावो जावं म्हूण मागताव. होय मोगाळ इश्टानो, भावार्थान केलेले मागणे आनी भावार्थान केलेले मागणे देव जिरूल आयकता. आयज आमी आमचेय कोश्ट, आमचेय प्रश्न, आमची इंतेसांव आयज आमी आमच्याय जिवितांत आयिल्लीं तुफानां घेवन ह्या पवित्र जाग्यार आयिल्लीं आसतना मोगाळ इश्टानो, पयले सुवातेर आमचो भावार्थ जागोवया आनी भावार्थान सायबा हे आमी मागता मानिवंत आग्नेलाच्या मजतीन ते आमकां फावो कर म्हणून मागुया. आनी आमची पासत मागतना इश्टानो, जायत्या जाणांनी तरेतरेचे गरजा पासत मागूंक लायलेले आसा. आयज जायती आपली जल्माचो दीस, लग्नाचो दीस मनयतात. आयज हांगाय जायतीं जाणां आसात जाचे असले दीस आमी मनयतात. तांची पासत मागुया. देवाचो आशिर्वाद, देवाची कृपा आम्हा समेस्तांचेर मागुया. बरेच इश्टानो, ह्या नोवेना वरवीं आमी किरीत भाशेन मानिवंत आग्नेलाक साताचो मान मेवचे खातीर मागतात. तरी सगळीं ते सवाय एकठांय करुया आनी वेळार आमी सगळीं उबी रावन मानिवंत आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणे. सोर पदवेदार देवा, आमच्या स्वर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मोनान आमी अडकताव आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलोल्या सेवका उदेशी ओरचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानताव. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचताव. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या बागिवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागताव. तशें जाता मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदपरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार. तुजी गरज भावार्थान उबार. एक कुडाकोशी फावो कर म्हूण विनयताव. मानिवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे.
अगणित काकुतीच्या देवा अगणित काकुतीच्या देवा सोडपोट पडून सोडपोट पडून तुझ्या पांयां सोशी पांयां सोशी आमी मागताव मागता वळा विश्वासान विश्वासान तुझी खुशी खुशी आनी आमच्या बरेपणांक बरेपण उपकारता जाल्यार करता जाल्यार मानियोंत आग्नेलाक मान्यवन दाखले साताचो मान सताचो मान फावो कर आमचे पवित्र सभेचे आमची पवित्र सभेची इगोर्जेचे इगोर्जेची उगोट पुरगोटणे उदेशी गोटणे उद्देश मागता मागता आमच्या सुमिया आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताचे नावी ताची नावी आमेन सोर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमची सवय आसूं सोर पोरपेदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून या देवाच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडकार Padagel Jesucia boca Tudzie now I spor zorna Nizok mi goli Tu sauna sa Sorga czwarta goita Nizok mi goli Tu sauna sa Sorga czwarta goita Ula